हांवें म्हणलें सिद्धेश म्हाका ह्या गेमीची कांय खबर ना, पूण आमी मुळाकच रक्ताकच आमची स्पोर्ट्स आसा म्हणटकीर पळोवया म्हणलें सिद्धेश येयला कितें आसा तें पळोवया. सेक्रेटरीक मेळ्ळो आनी खूब थोडे टायमा भितर पयलें हांगा येवन पळयलें ग्रावंड करपाक जाय तयार. आतां ग्रावंड तयार करपाक जाता प्लेयर खंयच्यान हाडपाचे, पूण बेसबॉलाक आमी 140 गोल्ड मेडली नॅशनलाक घेतल्यात आनी ब्रॉन्झ मेडल एशिया कपाक घेतल्यात. तो एक आत्मविश्वास रक्ताक आसा. हांवें पयलीं कॉल केलो तो पी टिचर म्हागे जे फ्रेंड आसले तांकां, आनीक सदांच बेसबॉलाक एक गजाल आमी मेनटेन केली, डिसिप्लीन मेनटेन करात. जर डिसिप्लीन आसली, ओबिडियन्सी आसली जाल्यारूच फुडें तुमी अचीव करतले. ज्या दिसा ते फर्स्ट आयले विवेकानंद विद्यालयाचो हॉल घेतलो आमच्या इस्कॉलाचो आनी आमचे कडेन कांय नासलें. तांच्यांनी आमकां एक ल्हानसो एक कार्पेट दिल्लो, 5 पटर दिल्ले म्हणजे ते स्टिक्स आनी 10 बॉल दिल्ले, 6 बॉल दिल्ले. फक्त एक टार्गेट दवरप आनी नॉक करप, टार्गेट दवरप आनी नॉक करप आनी हातीचो सेन्सिटिविटी डेवलप करप आनी कॉन्सन्ट्रेशन वाडोवप. ह्यो 2 गजाली ह्या गेमी जाय पडटल्यो हें आमी निश्चित जालें. आनी ज्या दिसा हो सेट जालो 2 दीस पयलीं सेट जालो ग्रावंड, आमी अशी रातची येवन सकाळी येवन हांगा प्रॅक्टीस केली. लोक आज आमी काल तर आमी सकाळची 7 आयिल्ले आनी आमचो रोहीत आमचो योगाचो तो भुरगो जो कॅप्टन आसतो आनी आमी तांकां मेडिटेशन घेतलें, ओंकार घेतले. एक स्ट्रिक्टली भुरग्यांक सांगलें हांवें तुमचो मोबायला टच सुद्दां करपा नाका हे 4 दीस. हो मोबायल तुमकां काबार करतलो म्हणून. मोबायल ऑफ करा, मॅनेजरा कडेन दिया, कोचा कडेन दियात आनी कॉन्सन्ट्रेट एक कॉन्फिडन्स दवरा की आपूण जिखतलो म्हणून. खरें म्हटल्यार आनंद खूब इतलो जाला, कितें उलयतलो तें सांगूं येना. पण खरेंच हे मॅडल म्हाज्या एकट्याचें न्हू, आमच्या टिमीन खूब सपोर्ट केलो. त्याच भायर तेज्यात बरोबर पयलें हांव श्रेय दिवंक सोदता तें आमच्या दिलीप सराक. दिलीप सरान आमचेर विश्वास दाखोवन आमकां ह्या टिमीन चान्स दिलो खेळपाक. आमचें डेडिकेशन डिसिप्लीन तितून आसाच. हांवूय एक टिचर, पण सर जे आमकां सांगताले तेज्या सकयल आमी स्टुडंट. सर जे सांगताले ते आमी फॉलो करताले सगळे. सर तशेंच आत्माराम सर आसा, तशेंच आमचे कोच आसा केदार सावयकर, सिद्धेश नायक सर आसा तेंचे, तशेंच रितेश आमचे आसा कोच. तेंचे सगळ्यांनी ते जे मार्गदर्शन करताले ते आमी फॉलो तशें करताले. सरान आमकां सांगलेलें मोबायल आयज घेवन बसपाचो ना. मोबायलाक आमी 4 दीस खरें म्हणटा ते हात लावना. म्हजें नांव गोविंदराज खरें तेच सांगलें. आतां हांवें सांगलें तशें कमी टायम आसलेलो, आमी चडशे पी टिचर आसलेले तरी सराचें खूब मार्गदर्शन मेळ्ळें. कमी टायम आमचो कसो यूज करपाचो, आमी मात सुद्दां टायम आमचो तसो वेस्ट तसो करूं ना. कमी टायमान आमी जाता तितली कशी बरी प्रॅक्टीस करूंक शकतले हेजेर खूब विचार केलो आनी तेजे आमकां सरांचें खूब मार्गदर्शन मेळ्ळें. स्ट्रॅटेजी अशी कांय कमी पडनासलें, फक्त एक थोडे ऑब्स्टिकल आसले पळय ते मातशें आमचे हे जावंक ना, मॅच जावंक ना. थंयसर मातसो प्रॉब्लम जालो, 1-2 पेनल्टी पडल्यो तितलेंच, नाल्यार आमकां वयर पावंक शकताले आमी पयलीं अशी आमचे कडेन असो सरफेस नासलेलो प्रॅक्टिसे खातीर, तरी पासून आमी हॉलान प्रॅक्टीस करताली. आमचे कडेन स्टीक बॉल आसलेले आनी आमी प्रॅक्टीस करताली. आनी फस्टूच आमी हांगा येयले आनी आमी पळयलें जाल्यार आमकां खूब डिफिकल्ट दिसलें. पूण आमचो जे फर्स्ट रावंड जालो जो 2 तारखेक, तेन्ना आमी आमची थोडे आमचे ऑब्स्टिकल जाले ना ते जे आमी जाले ना ते आयज कंप्लीट केले आनी चुकून आमची 2 जाले ना. सो आमी ब्रॉन्झ मेडलिस्ट मेळ्ळेले. खूब उमेद जाता ब्रॉन्झ. म्हाजें नांव प्रज्ञा गोसावी आनी हांव काणकोणचें दिसता. कारण म्हजो खारीचो वांटो आसा, पण हे सगळे प्लेयर्स जे इतले 1.5 म्हयनो तांणी कश्ट केलें ताजें फळ हें आसा. आनी सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, कारण सगळे जितले 6 गर्ल्स आशिल्ल्यो 10 बॉयज आशिल्ले, ही 16 जाणांची टीम आशिल्ली. सगळ्यांनी बरे खेळ्ळे, पण जे आज मॅडल जिखल्या तांचे पॉयंट्स मातशे चड आसल्या कारणान तांकां हे मॅडल्स मेळ्ळा. पूण आमचे फूल 16 जाण खूब बरे खेळिल्ले आसा. पयल्या फावटी परफॉर्म नॅशनलान परफॉर्म करता आनी बऱ्या तरेन तांणी परफॉर्म केल्लें आसा. आनी सगळ्या ह्या ज्या नॅशनल गेम्साच्या मिनी गोल्फाच्या कॉम्पिटिशनान टुर्नामेंटान सगळ्यो स्टेट्स ज्यो आसा तांकांय कळून चुकला की गोंय हें खूब बरें खेळ्ळां म्हणून. आनी म्हणून आज ही जी तांची मेहनत आसा, ही 1.5 म्हयन्याची मेहनत आसा, कश्ट आसा, आनी ते आज मॅडल्साच्या रुपान तुमच्या फुडल्यान आयल्या. हे गोंयकारांचे जैत आसा, गोंयकारांचे मॅडल्स आसा.